मोता बोरे देखावे पोरचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड तुका पयला तेन्ना तावन काळीज दोड्डोडटा आनी म्हज्या काळजान तशेंच कितें जाता जेन्ना म्हजी नदर तुजे नदरेक पडटा तेन्ना कितेंय तरी तूं सांगूंक सोदता वय ते स्वातेर रावन कोणाची वाट पळयता तूं म्हाका मेवतलें म्हूण काळीज सांगता चलता भोंवताना तुजो उपकार म्हाका दिसता तूं म्हाका न्हिदोंक दिनाय सपनांत तूं येता नदर तुजी पडना तर चोंद्रीम लिबला दिसता खूब आनी गोटार मोसोतून सावशी तर मोगा तुका बोतेली हांव फुलांनी नमस्कार इस्तानो आयच्या माणका मोत्या कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें नामनेचो तियात्रिस्ट जाणें आपल्या पेनांतल्यान जायतीं कांतारां कंपोज केल्यात लोकां मुखार सादर केल्यात आपले स्वताचे तियात्र लोकां मुखार हाडल्यात आनीक लोकां मदें वेगळी नामना मेळोवन घेतल्या आयच्या ह्या कार्यावळीचो आमचो मानेस्त लॉरी ट्रावासो तुमकां किरीटपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान माये मोगाचो येवकार दिता देव बरें करूं देवतन लॉरी आयज आमी पळयतात की जायत्यो उंच सकल जायतें कितें कितें जायत आसा आनी हातूंतल्यान आमच्या तियात्राक थोडो भोव परिणाम जालोलो आमकां दिश्टी पडटा अशा खिणांत तुवें एक तियात्रिस्ट ह्या नात्यान तुजी पावलां कशीं फुडें व्हेलीं लॉकडावन जावन ही दुयेंस येवन आमकां तियात्रिस्तांक खूब त्रास जाले खूब म्हणजे खूब त्रास जाले आनी त्या वेळार आमचें कोणेच चिंतूंक ना आमचे लायन घडटा ती बरी आमी एकामेकाक आदार दिवन हे दीस फुडें व्हेले आनीक तियात्र बंद जातोच ही हेर कार्यावळी सगळें बंद जातोच आमचे जे कलाकार आसा जे तियात्राचेरूच येताले तांकां खूब त्रास जाले आनी देवाचे कृपेन म्हजे यूट्यूब चॅनलाचेर जावं ऑनलायन कार्यावळी चालू आसल्यो त्या निमित्तान हांवें जायत्या जाणांक संदी दिली हातून भाग घेवंक आनी म्हजे लायन घडटा ती परी तांकां फारीक केले आनी तांकां व्हडलेशे त्रास जावंक दिवंक ना पूण तरी आसतना आमकां तियात्रिस्तांक म्हणजे सारकेच तियात्रांचेर रावन आयज जोडून आयज जेवतात तांकां खूब त्रास जाले आतां तियात्रा उदेशी आमचे जायते जाण पोट भरताले हातून दुबाव ना तरी आसतना तुवें जे भाशेन आमी पळयतात की जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो जायत्या नव्या तरणाट्यांक तुवें मुखार हाडली आनी कशा पद्दतीन ह्यो कार्यावळी तुवें मुखार येयल्यो कसल्यो कार्यावळी तुवें घडोवन हाडल्यो जायत्या म्हज्या इश्टांनी म्हाका सपोर्ट केलो हें करूंक जायते आमी ऑनलायन शोज केले तातूंत मदें हांवें ग्लोबल कोंकणी सिंगींग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें आनी हातून बरे बरे कलाकार हांवें वेंचून काडले मागीर तांकां घेवन हांवें व्हिडियोज केले जावं हेर सगळें तांकां जें कितें दिवंक जाय आसलें तांचे मेरेन पावोवंक जाय आसलें तें ट्रावासो म्युजीक ट्रूप हांच्या नांवान तांकां पावयलें आनी म्हाका दिसता जे म्हज्या बरोबर कोण आसले जावं ह्या म्युजिकल शोवान वो ऑनलायन शोज जावं कॉम्पिटिशनान म्हज्या बरोबर कोण आसले तांकां व्हडलोसो त्रास जावंक ना कारण म्हज्या बरोबर आसले आमी आमचे लायन घडटा ती बरी फूल ना पाकळी फारीक केली हातून ट्रावासो म्युजीक ट्रूप हांच्या बरोबर म्हजे सगळे वांगडी जे म्हजे बरोबर वावुरताले तांणी म्हाका भरपूर आदार केलो आनी म्हज्यान विसरूंक जावचो ना आमचो म्युजीक डिरेक्टर बाब आंजेलो म्युजीक डॉक्टर त्या भायर आमचो फिलीप बारेटो म्युजीक डिरेक्टर म्हजो कॅमेरामॅन जयवीन फर्नांडीस दुसरो कॅमेरामॅन विशाल मास्करेनेस आनी हेर सगळे कारभार आमचे पळोवपी बाब जोविटन हांणी आमकां खूब आदार केलो आनी सगळ्यांचो आदार घेवन जे म्हजे फ्रेंड जे भायल्या
देसान म्हणजे परदेसान वावुतात तांणी आपल्याला घडटा ती बरी म्हाका फुल ना पाकळी धाडून हे शोज आमी फुडें व्हेले आनी बरे भाशेन केले. आमचे लागीं आनीकूय शो अजून पेंडींग उरलेले आसात ऑनलायन करपाचे, पूण हो काळ सारको ना, वेळ सारको ना, हाचे खातीर आमी मातशे पेंडींग दवरलेले आसा. लॉरी एक वेगळी खुशालकाय भोगता ती म्हटल्यार तुज्यो कार्यावळी आमकां लागींच्यान पळोवंक संदी मेवली आनी तातूंत जरी ही कॉम्पिटिशनां आसलीं तरी पण तुवें ह्या भुरग्यांक अशींच सोडूंक ना. म्हणजे एके तरेन तुवें तांकां वेंगेन घेतलीं जाच्या वरवीं तांच्यो उर्बा वाडल्यो. हें तुज्या मनांत कशें आयलें? आता जायतीं कॉम्पिटिशनां जातात, जायतीं कॉम्पिटिशनां जातात, स्पेशली सिंगींग कॉम्पिटिशन. मागीर कॉम्पिटिशन जालें म्हणटच प्रायज घेतलो, तांकां स्टेजीर व्हेलो, प्रायज दिलो आनी तांची मागीर खबर कोणूच करिना. असलीं जायतीं कॉम्पिटिशनां जातात. पूण हांवें म्हज्या कॉम्पिटिशनान सिंगर नंबर 1 हातूंत कोण जिखलेलीं ते सगळे सिंगरांक घेवन हांवें म्युजिकल शो केले. जायते खूब म्युजिकल शो. कार्निवालाक 3 दिसांक आमी 6 म्युजिकल शो केले. त्या भायर ऑनलायन म्युजिकल शो. अशें करून हांवें तांकां म्हाज्या बराबर दवरून म्हणजे लागीं घडटा ती परी हांवें तांकां सांबाळलीं. म्हज्या ट्रॅवल्स म्युजीक ट्रूप हांच्या आदारान तांकां सांबाळलीं, तांकां बरी ट्रेन केली, तांकां उंचल्या दर्ज्यार पावयलीं, तांकां घेवन बरे बरे म्युजिकल शोज केले आनी फूल ना पाकळी तांकां फारीक केली. तांकां कसले त्रास जावंक दिवंक ना आनी ती बरी कादोरिस्तां सिंगर नंबर 1 हातूंतल्यान जिखोन आयलेली म्हणून लोकांनी तांकां वाखाणली आनी उंचल्या दर्ज्यार पावयली. हातूंत ट्रॅवल्स म्युजीक हाच्या नांवान म्हाकाय काळजांतल्यान खोशी भोगता. खरेंच आतां जे भाशेन तूं सांगता ते भाशेन आनी आमी पळयलां ते भाशेन तुज्या नदरेंतल्यान आयज जायतीं इनाम जिखलेलीं जावं हे पयल्या कॉम्पिटिशनाक जावं दुसऱ्या तेज्या उपरांतच्या जावं ह्या कार्यावळींनी तांचो कॉन्फिडन्स कितलो पासून वाडला? ह्या भुरग्यांक आपण फुडें कितें करचें अशें दिसता तुज्या नदरेन? जेन्ना ही भुरग्यांनी आमचे मेरेन व्हिडिओज पावयले, जेन्ना आमचे मेरेन तांणी व्हिडिओज पावयले, तांची गाताना आमी आयकलीं, सिलेक्ट केलीं आनी उपरांत बऱ्या जजीसांक घेवन आमी तांकां इनाम दिले. आनी जेन्ना इनाम तांकां दिवन प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आमी व्हडलें ग्रँड केलें. हें लॉकडावन नासलें जाल्यार आनी व्हडलें ग्रँड जावपाचें, पूण थंय आसतना आमचे लागीं घडटा ती परी आमी बॉब एल्टन हाचो आदार घेवन एका व्हडल्या 5 स्टार हॉटेलान आमी हो निकाल सगळ्या मेरेन दवरलो. आनी जेन्ना जिखणार आसात तांकां आमी कॅश प्रायज दिले, ट्रॉफी दिली, सर्टिफिकेट दिली आनी मज्जा सांगतात जेन्ना तांकां गावपाची संदी मेळ्ळी तेन्ना सगळीं भिवनासलीं. म्हणजे तांच्या मनान वेगळीच एक भिरांत कशी आसली. पूण जेन्ना स्पॉटाचेर आमी शूट स्टार्ट केलें तेन्ना ती म्हणूंक लागली, लॉरी तूं इतलो खालतो म्हणून आमकां खबर ना. जयवीनाक ती वाखाणूंक लागली. जयवीन वन ऑफ द बेस्ट कॅमेरामॅन सद्याक. तो इतलो गायड करता, इतली बरे भाशेन तांकां सांगता, इतलो ल्हान जाता, हें पळोवन तांकां तांच्या आवय बापायक सगल्यांक बाराबर आसलेलीं तांच्या भुरग्यांक तांकां खुशालकाय भोगली आनी तांची उर्बा तुवें विचारलां तांची उर्बा भोवदीक वाडली आनी कितेंय करूंक म्हाज्या सांगाताक म्हणजे शोज जावं आनी कितेंय ती तयार जाताली. खरें म्हणल्यार आतां आनी थोड्या दिसांनी हे सगळें जाग्यार पडटलें, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. ताच्या उपरांत ही जी भुरगीं तुज्या बरोबर तयार जाल्यात हाचो फायदो आमच्या पालकांक जातलो? जरूर जातलो, शुअर जातलो. आनीक जेन्ना हांव तांकां घेवन शोज करूंक लागलो, म्युजिकल शोज करूंक लागलो तेन्ना सगळे म्हाका म्हणटाले, लॉरी आतां भिरांत ना कोंकणी पालकार चेडवांची. कारण म्हजे लागीं उणें 7-8 जाण चेडवां तरी म्हणजे सिंगींग करतालीं. आनी तेन्ना आमकां आमचे डायरेक्टर जावं बरे बरे तियात्र पळोवपी, तियात्र मोगी वो बरे बरे शो ऑर्गनायज करपी म्हाका म्हणटाले आतां चेडवांची भिरांत ना, बरी बरी फिमेल सिंगर आयल्यात अशें म्हणटाले. आनी जेन्ना आमी कार्निवालाक शो केले तेन्ना आमकां भायर पासून फोन आयले, लॉरी आमकां कुवेट शो करूंक जाय, आमकां UK शो करूंक जाय अशें आमचे लागीं विचारताले. पूण आतां हो टायम सारको ना, हाचे खातीर सगळें पेंडींग उरलेलें आसा. अदरवायज ही जिखलेलीं भुरगीं खरेंच खंयच्या लेवलाक पावतलीं आनी तांचे लागीं कितें कितें घडटा हें ट्रॅवल्स म्युजीक जरूर तुमचे मेरेन पावयतली. आनीक ह्याच उमेदीन ह्याच खुशालकायेन ह्या सगळ्या जे जे तुजे बरोबर जीं भुरगीं एकठांय जालीं, तुजो आख्खो पंगडा पासत तुज्या लागच्यान एक मुखेल कसो तुज्या लागच्यान खंयच्या एका कांतराच्यो 4 वळी. हांव आख्खो संवसार भोंवला, धाकटोच एक तियात्रीस जावून तुमीच हो जागो म्हाका दिला,
तियात्रीस म्हणून मानून घेऊन कोणी भास तुम्ही सांभाळल्या, हे आमचे तियात्र तुम्ही पोवून रस्ता बरोबर सोबयता, सांगातान जेवण जेवून ते बरें करून. वय लॉरी आता आमी हाचेरूच मुखार वेता आसतनाच आमी तियात्रिस्ट आख्ख्या संवसाराक वेताले, आख्ख्या संवसाराक आमी आमच्यो कार्यावळी सादर करताले. आतांच तुवें म्हटलां UK जावं कुवेत जावं हेर राष्ट्रांनी हेर देशांनी जे भशेन आमकां येवकार दिताले, आयज तांच्या लागच्यान जायते थंयचे जे आमचे कोंकणी मोगी आसात तांच्या लागच्यान तुकाय फोन येतात आसतले. तांचे विचार कितें, तांकां कितें दिसता? खंय तरी उणेपण भोगता की हें तियात्र ना देखून आमकां खंय तरी आमच्या जिवितांत खाचकुल्यो जातात. शुअर, सारकें देवतन बाब. कारण आमचे गोंयकार संवसाराक खंयसरूय शिंपडलेले आसात, तांकां बऱ्या जेवणाचो, बऱ्या कांतारांचो आनी तियात्रिस्तांचो गोश्त ते मागीर कितलेय जोडूं, पूण तियात्रा खातीर आनी जेवणा खातीर केन्ना तुकाय उपाशे दवरचे ना आनी आपुणूय उपाशे रावचे ना. जायते जाण आमकां फोन करतात, म्हणजे आमचे आतां लॉकडावन जावचे आदीं, म्हणजे हो व्हायरस येवच्या आदीं म्हजे 3-4 टूर आसले, कॅन्सल जाले. मागीर कालूच हांव म्हज्या बॉम्बेच्या ऑर्गनायझरा लागीं उलयतालो. तो म्हणटालो केन्ना काही काबार जावन तुजे तियात्र म्हाका बॉम्बे हाडल्यार पुरो जाला अशें उलयतात. आनी म्हजे लागीं घडटा ती परी हांव कोंकणी कांतारां युट्यूबाचेर म्हजे जे फॅन आसात, जे गोंयकार संवसाराक शिंपडलेले आसात, तांचे मेरेन पावयता, बरी बरी कांतारां पावयता. म्हाका एक्चुअली हें कॉम्पिटिशन करून हांवें संवसाराक पावोवन नांवूय जोडलां आनी लोक फालतूर म्हजेर उलयलाय बी. हाचे खातीर म्हाका खूब दूख भोगता. तेवतन बाब स्वत सांगचें म्हणल्यार हें सिंगींग कॉम्पिटिशन करून हांवें कांय जोडूंक ना. हांव खूब लॉस आसा. हांव तुका सांगत जाल्यार तूं म्हाका पिसो म्हणटलो. पूण तरूय आसतना आमची भास जिवी उरची. हांवें म्हजें जिवीतभर तियात्रांचेरूच म्हजो संवसार केला आनी तुवें जोडलेले हांगा हाडून मोडूंक म्हाका व्हडलेशें दूख लागोंक ना. हांवें म्हजे लागीं घडटा ते पयलीं म्हजे पयशे घालून, थोडे म्हजे इश्टांचे पयशे घालून, तेय जाल्यार मागोन आसतना तांणी फोर्सान फोन करून म्हाका कितेंय दिवन हांवें हें कॉम्पिटिशन तयार केलें. आनीक लोकांची कांतारां म्हणजे ह्या भुरग्यांची कांतारां संवसार मेरेन पावयलीं. थोडे जाण म्हणटात हांवें पयशे करूंक तांची कांतारां घेतल्यात. देवतन बाब, जांचे लागीं कोणा लागीं युट्यूब चॅनल आसा ताका खबर आसतली कितले पयशे येतात ते. आनी हांवें हय, कितले पयशे मोडल्यात आनी हांवें पयशे कितले मोडल्यात आनी म्हाका चॅनलाचेर कितले आयल्यात ते सांगल्यार हांव पिसो म्हणटले म्हाका. हांव म्हजे इतलीं वर्सां जोडलेले पयशे काडून हांवें हांगासर घालून हें कॉम्पिटिशन केलां. एक कोणूय कितें उलोवं, म्हजेर बेसांव आसा, देवान म्हजेर बेसांव घातलां. त्या भुरग्यांच्या आवय बापायचे विचार म्हजे विशीं बरे आसात. जी भुरग्यांनी भाग घेतलेलो कॉम्पिटिशनाक, तांच्या आवय बापायन म्हाका वाखाणलां, म्हजेर बेसांव घातल्यात. हें म्हाका व्हडलें भाग. कोणूय कितें उलयतले जायते जाण आसात. वय खरेंच लॉरी. कारण एक म्हणटलो जाल्यार तियात्रिस्तांक एक वेगळे तरेची कीड आसा आनीक हो थोडो काळ आमच्यांनी ओगी बसोंक जायना. जाचें पॅन चलता ताणें कशे रितीन आपलो वावर मुखार हाडलेलो आमकां दिश्टी पडटा. जायते आमी पळयतात थोडे जे तियात्रान नासले ताणेंय थोडो भोव वावर करून तेवूय मुखार सरले. आनीक फुडलें उलयतलो जाल्यार आयज जायते जे भारतीय बरोवपी आसात तांकां जायतो विसव मेवला. म्हाका दिसता तुजे नदरेन ह्या फुडें जे तियात्र येतले ते आनिकूय बरे येतले काय? म्हज्यान हाचेर कांय डिस्कस करूंक जायना, पूण घोडये हाज्यावन बरें येयत आनी लोक फाल्यां तियात्र पळयतलो लोक हो समाज कितें तरी आमचे लागच्यान बरें पळोवंक वाट पळोवन रावतलो. हें शुअर. आमी कितें तरी बरें तांकां दिवंकूच जाय. जावं नव्या कलाकारांक घेवन, जावं आदले आमचे कलाकार आसात तांकां घेवन कितें तरी आमी बरें दिवंकूच जाय. परत आमी हो जागो घेतले जाल्यार, हो पालक सांबाळटले, हो परत तो जागो तियात्रांचो, म्युजिकल शोआंचो तो जागो आमी परत घेतले जाल्यार आमी लोकांक आमचे मेरेन हाडून कितें तरी बरें दिवंकूच जाय. आनी हेच अपेक्षेन फुडें वेता आसतना आयज ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार आमचे जायते रायटर डायरेक्टर जाणें ह्या
युट्यूबाक वेंग मारूंक ना अशे कितलेशे उरल्यात. लॉरी खेरीतपणी एक मालगडो कलाकार कसो ह्या पालकाक तुवें वेगळे तरेन खान मारला तांच्याय पासत एक कांताराच्यो 4 वडी. संसार देवान घडून मनशाक ह्या संसारान धाडून मनशाक साबार देण्यांनी मोल्लो मनीस देवाचो उपकारी घेऊन जबाबदारी आपुणूच फुडें सरलो. बरें केल्यार बरें मेवता लोक पळोवंक तुका रावता सासणाक तुजो उगडास कोत्तलो. वायट येता तें बऱ्याक वायट कर्तुबां मारून साऱ्याक बरें केल्यार बरो तुका इनाम मेवतलो. खरेंच ह्या कार्यावळी उद्देशी जे अडचणीत जावं त्रासान पडल्यात ते कुशल आसचे हेच हेतून आयज मेरेन ज्यो तुवें कार्यावळी घडोवन हाडल्यो त्यो तांच्याच पासत. लॉरीबाब, आयचे आमचे तरणाटे जे नवे तरणाटे आपल्या भाशेन कितें तरी करूंक सोदतात जावं कितें तरी युट्यूबा उद्देशी मुखार येतात तांकां तुजें सांगणें कितें? नवे जे भुरगे आसात न्यूकमर्स जे आसात युट्यूबर म्हणजे युट्यूबाचेर येवंक सोदतात तांकां म्हजी एक विनंती मातशें पासियन्स काडचें. रतन बाब, युट्यूब सकाळीं पयशे घातल्यार सांजेर रेजिस्टर जायना. वो सकाळीं कांतार घातल्यार सांजेर पयशे मेळना. वो सकाळीं तुवें चॅनल केल्यार सांजे मेरेन तूं रेजिस्टर जायना. इतलें इजी ना तें. हांवें म्हजें चॅनल 2016 स्टार्ट केलेलें 2016 वर्सा. सो ताजे उपरांत तें रेजिस्टर जावपाक खरेंच तूं लॉरी हें फायंड आवट करपाक सगळी माहिती काडपाक उणें 4 ते 5 म्हयने लागतात. सबस्क्रायबर जावंक जाय. पयलो हांवें केला तेन्ना 1000 आसलो, आतां 10,000 सबस्क्रायबर जावंक जाय. उपरांत हांवें केला तेन्ना 1 वर वॉच आवर्स म्हणजे तूं पळयता ते वॉच आवर्स आसले आसा. आतां तांणी 4 वरां केल्या वॉच आवर्स. पासियन्स घेवन रावंक जाय आनी बरी बरी कांतारां बरी रिती तेगेची बरी कांतारां बऱ्या जाग्यार शूट करून बरे प्रोफेशनल मनीस घेवन ती शूट करून युट्यूबाचेर घालूंक जाय. तेन्नाच तुका ताचो फळ मेवता. जायत्या जाणांनी युट्यूबाचेर कांतारां घातली, सकाळीं घातली आनी सांजेर मागीर चॅनल बंद केलें. तांकां दिसलेलें म्हणजे कांतार गायले म्हणटूच पयशे येतात म्हणून. तशें ना तें. आनी एक खबर म्हटल्यार लोक समजता आमचे पळयणार जितले व्ह्यूज जाता तितले पयशे येतात म्हणून. जितले व्ह्यूज जातात 10,000 व्ह्यूज जाले हांव कितले पयशे आयले आसले. ह्या व्ह्यूजांचेर पयशे येना. ते युट्यूबाचेर जेन्ना एड चलतात कांतार मदेंच बंद करून जेन्ना एड येता ते एडाचे पयशे थोडे पयशे ते सांगूंक पासून लॉज आमच्या असल्या कलाकारांक. देखून हांव भुरग्यांक मागता पासियन्स काडचे. जाय ते खूब पासियन्स काडचे. बरे बरे व्हिडिओ लोकां मेरेन पावोवचे. बरे भाशेन ते शूट करून बरे कांतार घेवन ते लोकां मेरेन पावोवचे. मातशे पासियन्स काडचे. सगळें आपुणूच जाग्यार पडटा. खरेंच लॉरीबाब, तांच्या पासत एक बरो संदेश ताणें वावर करीत रावंक जाय हाचो फळ तुका झिरून मेवतलो. ह्या मदल्या काळाक लॉरीबाब तुवें कितली सुमार कांतारां कंपोज केली? हे आतां ह्या वेळार ह्या काळार म्हणजे म्हाका दिसता हांवें नियरली 60 सॉंग्स 60 कांतारां 60 कांतारां काडूंक 60 कांतारां काडूंक 5 दीस पुरो व्हडले प्रॉब्लेम ना. बट ती कांतारां काडून ती शूट करून स्टुडियोन वचून रिकॉर्ड करून खूब टायम लागता. तरी आसतना हांवें 60 सुमार कांतारां काडून ते विनर्स आसात तांचे बराबर म्हणून म्हजे व्हिडिओ करून हांवें लोकां मेरेन पावयले. आनीक म्हजें एकूच चिंतप आसलें म्हणजे कांतारां लोकां मेरेन पावोवप. जे तियात्रिस्तांक लोक पळोवंक आशेता, कांतारां आयकोंक आशेता, जो लोक दीस रात कांतारांच घालून बसता आमची कांतारां कामाचेर पासून. भायल्या गांवांत लोक सांगतात आमकां आमी काम करतना पासून तुमची कांतारां घालूनच रावतात. जावं कारां जावं हांगा थंयसर कांतारां घालतात. तांचे मेरेन ही कांतारां पावोवंक ही भास जिवी उरोवंक हें कांतार जिवे उरोवंक हांवें म्हजे लायक घडटा ती परबी तोजवी केली आनी कांतारां लोकां मेरेन पावयली. लॉरीबाब, आमी पळयतात की आमचे जायते कांतोरिस्ट सिंगर जांचे कडेन चडशें कंपोजींग जायना तरी पूण ते कोणें बरोवन दिल्या उपरांत कांतारां लोकां मुखार हाडटात आनी तांचोय कुटुंब ह्या उद्देशीन ते चलयतात. तुवें अशे जे सिंगर आसात तांच्या पासत कितें तरी येवजण तयार केल्या की तांकां खंय तरी आपूण एक प्लॅटफॉर्म दितलो जावं तेवूय कलाकारांक मुखार हाडटलो?
जायते फावटी अशें आसता कोणाक कितें सांगूंकूय भिरांत, कोणाक कितें सांगूंकूय भिरांत आसता. पूण हांव आनी जयवीर आमी एका दिसा उलयताले सगळ्या सिंगरांक घेवन, म्हणजे एक एकट्याकूच हाडून युट्यूबाचेर हाडून आमी तांकां कितें तरी म्हणजे लोकां मेरेन हाडचें अशें आमचें चिंतप आसलें. आनी जेन्ना हांवें एका कलाकाराक हांवें सांगलें म्हणजे म्हज्या चॅनलाचेर तूं कांतार म्हूण बरे भाशेन हांव सगळें रेडी करून दिता, तेन्ना तो म्हणूंक लागलो ना आपूण आपले चॅनल काडपा म्हणजे रेडी करपाची तयारी करता, हांव म्हजें चॅनल ओन करपाची तयारी करता. अशें सांगलें 7-8 म्हयने जाले ते मनशान चॅनल करूंक ना. फुडें तांच्या मनान कितें असलें म्हाका खबर ना. हांव तुका सोत सांगता देवदूत बाब, हांवें हे चॅनल म्हजें चलता हो कांतारा लोकां मेरेन धाडटा ती हांवें पयशाक लागोन करूंक ना, फकत ती बरी कुशालकाय कोंकणी भास जी बी दवरूंक आनी ते भाशे सांगाता म्हाकाय जिवा दवरूंक हांवें हे प्रोग्राम कोंकणी कांतारा लोकां मेरेन पावयले. खरेंच म्हणूनच मदेंच हांवें म्हटलां की आमकां एक वेगळे तरेची कीड आसता आनी ही आमकां सुसेग दिना की आमच्या लागीं घडटा ते भाशेन आमी कितेंय तरी लोकां मुखार हाडचें हेच विचारांनी आमी मुखार वेतात. कोण कितें म्हणटलो, कोण कितें म्हणटा ही गजाल दुसरी. जायत्या जाणांचे विश आसता की आपणें नवें कितें तरी आपणें स्वताचो युट्यूब चॅनल घडोवन हाडचो करचो, पूण तुवें हाची सगळी जे जाबाब आसा ते सगळे जाबाब तुवें सुटावे करून सांगल्यात. कारण तितलें सोंपें न्हय. आतांच आमी बांय खणली जाल्यार आतांच तातूंत उदक पडटलें हो भरवंसो आमी दवरपाचो ना. जे भाशेन तुजो वावर मुखार वचत रावतलो तातूंतल्यान तुका नामना मेवतली आनी तातूंतल्यान तुका थोडी भोव येणावळ येतली. आतां आमच्या बाबतींतल्यान आमी आतां पळयतात की थोडे भोव आमचे विनोदी कलाकार आसात तांच्या लागच्यान धाकट्योश्यो कॉमेडी करून मुखार येतात, थोड्यांच्यो सारक्यो बऱ्यो आसतात. थोडे फावटी व्हिडिओग्राफी फावो तशी जायना कारण ताकाय लागून मार खातात. कारण खंयच्याच मनशा लागीं आमी म्हणोंक जायना की आयज पयशे आसात वा पयशाक लागून जायतो दुखोड येता. तर एक खंयचेय बरें कांतार जावं एक बरो कॉमेडी जावं एक विनोद तयार करून लोकां मुखार हाडटलो जाल्यार उणोच कितलो सुमार दीस येता. आतां हांव कॉमेडियन जाल्यार हांव म्हजे पयशे सांगचो ना कितले ते, म्हजे पयशे सोड, म्हजे बरोबर दुसरो कॉमेडियन आसा ताका पयशे फारीक करूंक जाय. एक कॉमेडियनाक हाडटलो जाल्यार ताका एक 2-3 हजार तरी फारीक करूंक जाय एक कॉमेडी करपाक. त्या भायर मागीर शूट करतलो जाल्यार कॅमेरामॅनाक एक 5,000 जाय. ते सगळे रेडी करून मागीर तातूंत बॅकग्रावंड म्युजीक आनी हे ते सगळे आसता. आनी तूं कांतार करतलो जाल्यार ते मागीर कॉमेडी कांतार करतलो जाल्यार ते कांतार कोणा कडच्यान बरोवन हाडूंक जाय, ताका बरयतल्याक पयशे दिवंक जाय, म्युजिकाक पयशे दिवंक जाय, स्टुडियोक पयशे दिवंक जाय, कॅमेरामॅनाक पयशे दिवंक जाय, आर्टिस्टाक पयशे दिवंक जाय. हें खूब जाता. आनीक एक सॉंग एका आर्टिस्टाक घेवन एक सॉंग रेडी करतलो जाल्यार आनी युट्यूबाचेर तुमचे मेरेन पावयतलो आनीक कोणाक घेवन जाल्यार ते 15 ते 20 हजार जाता ते स्पेस. आनी समज हांव म्हजें करतलो हांवूच जाल्यार म्हाका 15 हजार. कित्याक म्हाका कांतार बरोवन हाडूंक नाका आनी म्हाका पयशे फारीक करूंक नाका. खरेंच लॉरी आमी पळयतात की जायत्या जाणांचो संबंद असोच आसता की बेश्टेच पयशे येतात जावं बेश्टेच कितें तरी फायदो जाता. खेरीतपणी आमचे जे विवर्स आसात ती कार्यावळ पळयतात तांचे लागीं हांव मागतां की आयज तियात्र आमी जिवो दवरतले जावं आमी कलाकाराची कला जिवी दवरतली जाल्यार खंयची कार्यावळ पळयत आसतना युट्यूबाचेर तुमी तें लायक करचें, सबस्क्रायब करचें, जाणें करून तुमकां ह्यो असल्यो नव्यो कार्यावळी घडोवन हाडूंक आनीक उत्तेजन त्या कलाकाराक मेवतलें, जाणें करून तो नवे. सारकें. हांव तुवें आतां तुका डिस्टर्ब करता मदेंच सबस्क्रायब म्हटलां म्हणून तुवें. हांव जायते फावटी सांगत आयलां आमच्या लोकांक खबर आसना. आमच्या लोकांक दिसता सबस्क्रायब करून पयशे पडटात म्हणून. चॅनल सबस्क्रायब करून पयशे पडनात. तुमकांय पयशे पडना आनी आमकांय ताचो कांय फायदो ना. पूण तरी आसतना आमचो प्रोग्राम हो आमी कितें काडलेली कांतारां कॉमेडी वो कितेंय ती रेडी जाल्या तुमचे मेरेन पावल्या म्हणून तुमकां तुमच्या मोबायलाचेर पॉपअप येता, तुमकां टोन येता वो आयकूंक येता कितें तरी लॉरीचें आयलां. हें जाणां जावं फकत ते सबस्क्रायब करप. हांव सांगत आयलां थोड्यांक खबर ना, थोडे जाणां सबस्क्रायब केल्यार आपले पयशे वेतात म्हणून. कांय वचना.
फकत आमी कितें पावयलां तुमचे मेरेन पावलां म्हणून तुमकां एक मेसेज येता इतलेंच. खरेंच लॉरी बाब आमी तांच्याय पासत जे हे भाशेचे लोक आसात असो गैरसमज मनात आसा तांच्याय पासत तुज्या लागच्यान एक कांतरेच्यो 4 वडी. सपनां सोमने येता तुजी तुज्या मोगाची हांव न्हिदतना रुपणे तुजें नियाळटा पळोवंक काशें येता हांव उठ्ठना यो मोगा यो मोगा यो मोगा रावता तुका स्वप्नान येवन स्वप्नान येवन स्वप्नान येवन फोटोय नाका. खरेंच लॉरी आमी सांगातान थोडो वेळ सारलो काळजांतले मनांतले विचार आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. खेरीतपणी तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. काय देव बरें करूं देवतन बाब. आनी आनी सोदपंता असल्यो कार्यावळी तूं घडून हाडटलो लोकां मेरेन बरे बरे प्रोग्राम पावयतलो आर्टिस्टांक लोकां मेरेन पावयतलो. हांव जाणा खूब वर्सां तूं हो वावर करीत आयलोलो आसा. ह्या तुज्या वावराचेर देवान बेसांव घालूं आनी तुका साबार वर्सां हो वावर करूंक भलायकी दिवं. लॉरी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच आयची ही माणकां मतें कार्यावळ लॉरी सांगाता लॉरी ट्रॅवल्सो सांगाता हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. अकस्मात मोबायलाची बेल वाजली कोणाची तरी म्हाका मेसेज आयली बारीकसाणेन हांवें ती वाचून पळयली वाचून तोकली चावली ती मेसेज जायते फावटी आयलेली म्हज्याच इश्टान ती म्हाका धाडलेली ताकाकूय कोणें फॉवर्ड केलेली अशी बरयलेली जेजूच्या नांवान मेसेज 7 जाणांक धाड 7 जाणांक तुवें मेसेज ती धाडल्यार घोराब्यार पडटलो उजवाड तुवें डिलीट करीत तर तुजें जातेलें पाड हो मनीस जायत कसलो ती मेसेज धाडटा तसलो हो देवाक नाडपी ना. मुखार गुंतून विचार